सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेटयता आमी सोपून गेल्ल्या मानुएल थॉमस डिसुजा आनी आना ग्रासा नोरोना हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी भेटयता आल्त दाबोली एंथ्रीक सायड कायतान अंताव आनी फामील, डॉमिनोस सायड एफी फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज सांत आंतोनीच्या त्रेजनाचो निमाणो दीस खेरीत भाशेन सगळी आमची मागणी सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आमचे गोंयचे पासत मागुया, भोव करून मागुया आमच्या दोतोरां पासत, आमच्या मिनिस्टरां पासत आनीक मिडिया पासत. तांणी एकमतीन आनीक शाणेपणान जें कितें आमचे परजे मुखार ते दवरतात तें करूंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमचे परजे पासत मागुया वेगवेगळे तरेचे न्यूज पळोवन बेश्टेच उचांबोड आमी जायना जावपाक आमच्या लोकां पासत. आनी जे कोण वेगवेगळे तरेचे व्हिडियो करपी आसात तांच्याय मनाचेर उजवाड घाल म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमची भयण आंतोनेत इग्रेजा वाड्यांतली आयज तेची सर्जरी जाता, खेरीत भाशेन मागुया तेची सर्जरी बरे भाशेन जावचे पासत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रिशा भाव भयणीनो, देव आमकां वेगवेगळ्या देण्यांनी भरीत रावता, देखून देवाक आर्गां. पूण जायते पावटी आमी हें मानून घेवंक घडये चुकल्या. जायते पावटी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमी फाटीं उरल्या. असले आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, अशे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच नांवन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आजून पर्यान मोइजेसाची समोर वाचतात तेन्ना तो पड्डो तांची मनां धांवता. सोम्याशी ती परतत तेन्ना तो पड्डो पडटलो. तर सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय सोत्या वसता. अशें तर आमच्या मुखामळ उक्तें दवरून आनी एका आरशा परी सोम्याची मोहिमा परतून फांकून आमी सगळीं ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक मोहिमेवंत जाता. सोमी आत्मो म्हणटच हें तांचेंच काम. देवान दयाळपणी हें मुण्यारपण आमचे आदीं केलात, देखून आमी आंग काडिना. आमचें शुभ वर्तमान आजून धांपलोलें आसा जाल्यार इबाड जातात तांकांच तें धांपलोलें आसा. म्हणजे क्रिस्त देवाचो रूपकार आनी ताच्या मोहिमेवंत शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ ऑन भावार्थ्यांक फांकोना जावंक ह्या काळाच्या देवान तांची मनां
कुड्डी केल्यात. तर आमी आमकांच परगट करिना पूण क्रिस्ता जेजूक सोमी म्हूण आमी परगट्टाव. आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक, काळोखांत तावन उजवाड परजोलो अशें देवान म्हणलें. तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळटा ते आपले मोहिमेची ओळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानांत फांकोसो केलो. देवाचे उतारे. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. परतून म्हणयात. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. सर्वेस्पर सांगता तें चित दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या. ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उपजतले आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाड. नीत चलून येतली ताचे मुखार. तांच्या पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. उद्गार. सोमी म्हणटा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची ना. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोंडाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय. ना जाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यान घालीत आनी तूं भणकोणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमणी दमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचोच न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
आमच्या भावा भयणीनो कोर्टान केन्ना पावल्या तुमी कोर्टान केन्ना पावल्या केस झगडोंक वो तुजेर कोणें केस केल्या म्हण केन्ना कोर्टान पावल्या पावोंक ना जाल्यार देवाक आर्गां दियात आनी पावल्यांत जाल्यार देवाक आनीक चड आर्गां दियात कित्याक आमी जरी तर कोर्टान पावल्या जाल्यार आमचेर कोणें केस केल्या जाल्यार आमी जाणा थंयसर कितें जाता तें आनी भोव करून कोर्टान केसी घेतल्या उपरांत सगळ्याहून चड गरजेचें घडटा तें कितें कोर्टान गेली केस घातली चड सारकें गरजेचें ओ म्हत्वाचें जें घडटा तें कितें डेट चेंज जायत रावता आयज फाल्यां परवां डेट पे डेट तारीख पे तारीख चेंज जायत रावता केसी काबारूच जायना भोव करून आमचे भाटां बेसांच्यो केसीस ज्यो आसात काबारूच जायना आनी तारीख घेवन 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 आमचे मदलीं जायतीं जाणां जाणटीं जालीं आनी तारीख घेवन घेवन थोडीं जाणां फोंडांतूय गेलीं केस आजून कोर्टान हें अणभवलां तुमी आजून आहा फोंडाच्या भायर आमी सगळीं फोंडाच्या भायर आहा पूण कोर्टान केसी घातल्या उपरांत चडशें हें आमकां पळोवंक मेळटा केसी बेगीन काबार जायना आनी आनिकूय लांबोवपाक जाय जाल्यार जो कोण वादी आसा दुसरे वाटेन आसा आनी भोव करून जो कोण चुकीचो आसा तांचो आदवोगाद मुद्दम येयना मुद्दम आनीक एक डेट मागता मुद्दम डिले करता हें तुमी पळयलां आसतलें आनी असल्या वेळार जायते फावटी आमकां बेजासांव जाता फ्रस्ट्रेशन जाता बेश्टीच कोर्टान पडली आयज जेजू असल्या केसींची ओ ज्यो केसीस घालून आमी कोर्टान पावता तांचे विशीं उलयता जरी तर कोणूय तुज्या वाद्या लागीं तुजी ही नीत मेळोवपाक तूं जरी तर कोर्टान वचपाचो आसा ताच्या पयलींच ताचे लागीं उलय त्या मनशा लागीं उलय जाका आमी घडये दुस्मान म्हणटा दुस्मानान म्हाका कोर्टान वयला वा हांवें दुस्मानाक कोर्टान वयला थोडे फावटी तो दुस्मान म्हजोच भाव म्हजीच भयण म्हजीच घरचीं वो म्हजीच शेजारी कोर्टान वयचे पयलीं आवट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तुमचे मुखार तुमचे मदें जावं दी एकामेका लागीं उलोवन शांत समाधान करात ना जाल्यार हें जावपाचें आसा केसीस वाडत वचपाच्यो आहात आनी तें सगळें जाल्या उपरांत तूं जरी तर गुन्यांवकार जाल्यार तूं भणकोणीन बी पावपाक शकता ही शिटकावणी जेजून आयज दिल्या भाव भयणीनो आमकां जोण एकल्याक नीत घेवंक आनी नीत दिवंक एके भाशेन हक्क आसा आनी क्रिस्ती भावार्थान जरी तर आमी तें घेतलें जाल्यार आनी बरे भाशेन आमी पळयत जाल्यार ह्यो आमच्यो झगडीं केस्तांवां आनी कोर्ट केसीस पुलीस केसीस जाता त्यो आमी जर तर एकामेका लागीं बरे भाशेन भासाभास केली बरे भाशेन उलयलीं आनी समजून घेतलें एकामेकाक जाल्यार शांती आमचे मदें आसपाची पूण आमचेच मदें जायते फावटी आमी पळयता उजत जरी तर सुरू जाली जाल्यार कोण आयकता आनी कोण उलयता समज दोग जाणां मदें दोन फामिली मदें दोन शेजाऱ्यां मदें उजत सुरू जाली कोण उलयता आनी कोण आयकता एके वाटेन जो कोण सारको आसा तो आसा एके वाटेन जो कोण सारको ना तो आसा उलयता कोण आयकता कोण तुमी कोन्नाय केन्ना झगडी बरी मनशां तुमी हांवें जें पळयलां तें हे भाशेन जो कोण चुकीचो आसा तोय उलयता आनी जो कोण चुकीचो ना तोय उलयता आयकता कोण कोण आयकना दोगूय जाण एकामेकाचें आयकोंक सोदिना एकल्यान जरी तर एक आर्ग्युमेंट सुरू केलो दोन उतरां उलयता थंयच आसा दुसरो आसा तो बोवाळ मारता आनी मागीर हे भाशेन झगडीं केस्तांवान जातात तर हें सगळें जरी तर भाव भयणीनो थाऱ्यार पडटलें जाल्यार भोव गरजेची वस्त आयकूंक शीक जरी तर आमी आयकलें दुसरो सांगता तें कडेन चुकीचें आसपाक शकता वो सारकें आसपाक शकता पूण खंयचेय वाटेन आसूं तें चुकीचें आसूं वो सारकें आसूं
ज्या मेरेन तूं आयकना त्या मेरेन तुज्यान सारको जबाब दिवंक जायना. देखूनच तुज्या वाद्या बरोबर ही झगडीं केस्तांवां रागान आमी जीं उतरां भायर काडटा त्या उतरांचें दर एक उतर जें तूं उलयलो ताचो तुवें हिशोब दिवचो पडटलो. आयज जशें जेजून ह्या उतरां विशीं सांगलां, कोणाचेरूच राग धरून रावो नाका. आतां पासून हे भेटेक आयज तूं आयिल्लो आसा आनी तुका उगडास येता कोण तरी शेजाऱ्या लागीं वा तुज्या भावा लागीं, तुज्या भयणी लागीं, घरच्यां लागीं हे कितें तरी केस्तांव पेटोवन दवरलेलें आसा आनी तुजो गुन्यांव करूंक ताका कारण आसा. तुजी बॅट सोड हांगा, वच परतून समाधान कर, परतून यो आनी मागीर तुजी बॅट भेटय. काय बरीं उतरां करपाक जाता आमच्यान तीं केन्ना केल्यांत काय आमी. आनी करीत जाल्यार जायते पावटी घडये आमी मिसाक येवन परतून वचपाचें पडटलें. घडये आमी आयज ते भाशेन आतां परतून वचपाची गरज ना, पूण आमच्या काळजान आमी मिसाचे भेटेन येता तेन्ना आनी आमी पयलीं बोगसणें मागता तेन्ना, देवाचें उतर आयकता, भेटवणेन वांटो घेता आनी कुमन्यांव घेता तेन्ना हो एक निचो आमी करपाकूच जाय. परतून वेता तेन्ना हें शांत समाधान करूंक हांव प्रयत्न करतलों. आनी त्या उपरांत आमची भेट मानलोली जातली देवाक. तो ही भेट आमी आतां भेटिता आसतना भाव भयणीनो मागुया. भोव करून असल्या पासत जांचे मदें केस्तांवां झगडीं चालूच आसात, बंदूच जायना, कुटुंबांनी घराब्यांनी ह्यो झगड्यो चालू आसात, तांचे पासत आमी मागुया. हिंगा तुमी आयज मिसाक बसून आसात, सगल्यांची घडये तुमची झगडीं केस्तांवां ना, तुमी बरीं मनशां घडये आसतलीं. पूण जीं कोण हे भाशेन आसात आनी तांकां शांत समाधान नाच, सुसेगूच ना जिवितान, दिसाच्या दिसाक हेंच करूंक जाय, तांचे पासत मागात. मागण्या विरेत भाव भयणीनो आमच्यान कांयच करूंक जायना. तर तांचे पासत आमी मागता आसतना ही शांती आमकांय जण एकल्याक मेळूंक आमी मागुया. आनी तेन्ना ही देवाची मोहिमा जाचे विशीं भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक चीट बरोवन सांगता, ही मोहिमा आमकां मेळटली. हे मोहिमेंत आमकां वांटो मेळटलो. तर क्रिस्त देवाचो पूत, क्रिस्त जेजू बापा सरशितावन आमचेशी आयला हें मानून घेवन आमी ताची सोडवण घेता तेन्ना आमी सोडयलोलीं जातलीं. तर हें जावं हे भेटेन आमचें जण एकल्याचें अर्पण करुया आनी जेजू सोमी ताका आमी मानून घेवन ताणें शिकयल्ल्या त्या मुल्यां प्रमाणें आमचें जिवीत सादुया. गाणं तयारीच्या वेळा आम्ही गायन घेऊया. C8 पेज नंबर 31. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका वोपता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टां, थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठूया. सोम्याची चूक आमी ओळखता आनी एकाच इतलें पियेता. इतलें फावटी तूं वैभवाचो आमी तुजें बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेर, बाग्योंत आंतोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. शांत समाधानान कशे भाशेन एकामेका लागीं जियोवचें हें आमकां जेजून सांगलां. हीच कृपा आमकां दी म्हूण मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमयाक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आणि गायन घेऊया. D6 पेज नंबर 49. D6. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देवूच. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण, आमच्या पिडांक ओकोत, ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज नंबर 243 पयलो आनी तिसरो श्लोक.